शिरगांव वाठारात एका घराच्या स्टोर रूमाक उजो लागलो। भांगर तशेंच हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 4 लाखां परस चड रुपयांचें लुकसाण जाला। ही घडणूक आयतारा राती घडली। लोकांचे मजतीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो वेळारूच नियंत्रणात हाडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। मात उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना। शिरगांवच्या पाळणी वाड्यावयल्या आनंद घाटवळ हांच्या घराच्या फाटले वटेन आशिल्ल्या स्टोर रूमाक उजो लागलो। भांगर तशेंच हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 4 लाखां परस चड रुपयांचें लुकसाण जाला। पोरणे घर मोडून नवे घर बांदतात देखून घरातले सगळे सामान स्टोर रूमात दवरिल्ले खंय। आयतारा राती हो उजो लागलो। लोकांच्या मदतीन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळारच उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। नवीन घर करपा खातीर आमचे घर डेमोलिश केलेले आसले आणि ते सामान आमी एक रूम काडलेलो तितून स्टोर करून दवरलेले आसले। तितून सगळे सामान आमचे जळोन खाक जाल्लेले, भांगर आसले, घराचे पेपर आसले, जवळ जवळ आमकां 4 ते 5 लाख लुकसाण जाल्लेले आसा। तेन्ना सरकारान आमचे हेचेर विचार करचो। उजो कसो लागलो असो अंदाज बी कितें आमकां अंदाज कांयच ना। जवळ जवळ 9:30 ते 9:45 पर्यंत हांव उजो लागले। आमी रावतले पयरा रावतले, पण आमकां लोकांनी हांगा फोन केलो आनी लोक सगळे हांगा जमलो आनी फायर ब्रिगेड हाडली आनी तो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो। म्हणजे स्टोर रूमान कोण नासलो? स्टोर रूम असो कोण नासलो। आमचे गॅस सिलिंडर आसलो काही कितेंच नासलें हांगासर। सिलिंडर बी नासलो, कांयच नासलें, लायट सुद्दां नासली। आमकां कांयच कळोंक ना कितें जालां तें। आमी फुडें फाटल्यान तर यो टमा करून उजो पेट्टा खंय नाचता सगळीं जाणां। आमचे भुरगे धांवले गांवांत, बापा काय कोणी कोण ना। हांगा कोण ना म्हणटकीर मागीर कितें केलें, हांकां कोणी फोन मारलो आनी सगळो अख्खो गांव धांवलो रे बाबा। उदीक मारता पायप आनी फायबर हाडलेली पळय ती खंय शिरकाली बाबडी, तें कांय कळोंक ना खंय आनी कितें तें। राती 9:50 आमकां कॉल आयले, शिरगांव लयराई देवळा लागीं घरा उजो पेटला म्हणून। रोखडेच आमी टर्न आउट करून गेले जाल्यार थंय वचून पळयता जाल्यार शेडीन न्यू घराचें कंस्ट्रक्शन चालू आसलें आनी तेणी आपलें सगळें सामान शेडीन शिफ्ट केल्लें। त्या सामानाक उजो पेटलेलो आनी थंय वचपाक आमकां मातसो अडचण जाली। कारण थंय एक आमचो फायर फायटर अर्जून धावस्कर आसलो। तेणें आमकां कॉल करून सांगलें की गाडी जी व्हरपाची आहा ती ऑक्सिडा रोडान व्हरो नाका, ती पयरा माया रोडान तेन्ना गाडी बरोबर पावतली आनी ती धाकटी गाडी घेवन या म्हणून सांगलें। आमी तेन्ना टर्न आउट करतना वांगडाच दोनूय गाडी घेवन टर्न आउट केली। आमची ती रिस्पॉन्स जाय ती धाकटी गाडी आनी व्हडली वॉटर टेंडर दोनूय गाडी घेवन आमी स्पॉटार पळयलें जाल्यार ते सामान सगळें जळटलें आनी सायडीन सरावंडींग घरां आसलीं। आतां उजो कसो लागलो हें आमकां सारकें कळोंक ना, पूण तेजें सामान जळोन खाक जालें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।